कोलवा पुलीस स्थानकाच्या PSIन एका बायलेक मारली म्हण बाणावलेच्या आमदारान घडणूक उक्ताडार हाडिल्ली। ह्या घडणुकेविशीं त्या PSI आड बायलेन कागाळ नोंद केल्या। ह्या संदर्भात आमदार वेंझी दक्षिण गोयच्या SPक मेळ्ळो। त्या PSIचेर कारवाय जावन ताका सस्पेंड करचो म्हण मागणी आमदार वेंझीन केल्या। अर्डेस्कॉ ब्युरो रिपोर्ट। कालचो जो इन्सिडंट जो हांवें रिपोर्ट केल्लो की कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PSI ही ब्रुटली हिट अ वुमन विथ सो मेनी मार्क्स ऑन हर थायज एंड ऑन हर लेग्स आनी वयल्यान तेणें आपल्यागेलो मोचो जो आहा बूट तो लेवपा लायलो एंड दीस वॉज येस्टरडे वीच केम टू माय नोटीस एंड देन आय हॅड गॉन टू द ऑनरेबल गव्हर्नर्स पॅलेस टू मीट हिम। तेन्ना हांवें काल प्रेसांत आउट केलें आनी आय टोल्ड देम दॅट इफ दी पुलीस स्टेशन कोलवा पुलीस स्टेशन as well as the South Goa SP cannot investigate and find out who is this PSI from the Kolwa police station, then I will come here today afternoon and I will disclose the matter. So जे बायलेक मार पडला, जे बायलेक पुलिसेन मारल्या, PSI कोलवाचो जे मारल्या ते बायलेक मारून मोच लेव म्हूण सांगला आनी ते बायलेन चुरचूर जावन मोच लेवलो, that was this lady who has come here today. She has come here to file a FIR complaint against this PSI called Vibhinav Shirodkar म्हणून कोलवा पुलिस स्टेशनाचो आनी बायले नांव जाणा आहा अल्मिरा। कितका एक इन्सिडंट जाल्लो ओनली इन द इन्फॉर्मेशन वॉट आय स्पोक येस्टरडे की 2 दीस पयलीं दिस इन्सिडंट वॉज नॉट 2 days बॅक, दिस इन्सिडंट वॉज प्रोबेबली अ 10 days बॅक इन्सिडंट। जे जाग्यार एक एक्सिडेंट जालो ऑन द बॉर्डर ऑफ कोलवा आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय मीन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी बॉर्डरीचे हो इन्सिडंट जालो आनी ते इन्सिडंटाचें जें कितें जालें आय अग्री विथ द पुलीस वॉट एवर इज द इन्सिडंट की ट्रक आडायल म्हणटाय की कोल म्हणटाय कोण म्हणटाय की एक्सटॉर्शन केस आहा आनी कितें म्हणटाय आय एम नॉट डिबेटिंग ऑन एनीथींग with the police station on that. With the SP I have told I am not debating on anything about the topic. Accident जालो, whether it was an extortion, ते म्हणटाय तागे गो एक्सटॉर्शन करतालो, बॉर्डरीचे एक्सटॉर्शन करता तो हिस्ट्री शीटर। I am not debating on anything. I am only asking why did the PSI Vibhinav hit this lady brutally, इतली मारलें आनी आपल्यागेलो मोच लेव म्हूण तुगे घोवाक साल्वार करपा जाय जाल्यार आपल्यागेलो मोच लेव म्हणून सांगलो। वाय डीड ही डू दीस? ही शूड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड, इन्क्वायरी जावपा जाय तेजेर आनी दीस मेसेज टू गो क्लियरली टू द एंटायर पुलीस फोर्स ऑफ गोवा की आमी गोंयकार हें जेन्ना आज हांव उलयतां म्हाका प्रमोद आचार्याचें उतर परत परत याद येता। आमी आमचीच मारताय, आमकां भायल नाकाय, हिंग भायल पुलीस कोण नाय आतां पुलीस फोर्सांत, आमी आमचीच मारताय। हे प्रमोद आचार्य उतर लायफाक म्हाका सदां सगळ्या उगड्यात उरतली। हे भुरगे आतां नव पुलीस जावन येता आनी बायल मनशाचे तूं हात घालता, ताणी ताका धरले, ही टच्ड हर इन प्लेसीस वेच ही वॉज नॉट सपोज टू टच हर, ही बीट हर ब्रुटली। लेडी पुलीस आसना तुका जोरी तोरी ते दिसता। आय इवन वेंट टू डॅट एक्सटेंट, जोरी तो ह्या बायलेन चोरी देखून केल्ली, समज ती चोरी करून देखून धांवताली, यू कॅनॉट हिट हर। So this is a clear message to all the male police. आम वुमन पुलीस फोर्स कित्याक दवरताय, पिंक फोर्स कित्याक दवरताय? तुमच्यान पिंक फोर्स आपोवपा जाय नाशिल्लें? हे फकत नांवां कामाकू? So who gave him the right to do this? So my message is very clear. PSI now हांवें सांगलें, the lady is here, she has already writing down the FIR. Our advocate is also here. Strict action is to be taken. I spoke to the SP South. She is fully in agreement that a male police cannot hit a woman. She being a woman itself assured me that she is going to give justice. She is going to take this matter seriously, and with this assurance I am moving out with the complaint getting put up over here. But the message is very clear. हे पुलिसेंक परत म्हाका सदां एक बरें करून तांकां कावन्सिलींग करपाची गरज आसा। दे डू नॉट नो हाव टू हँडल पीपल। तुमी जर तर रेस्ट करतले जाल्यार लोक खंय वयतलो? तुम जर तर बायलांचे हात घातले, तुम जर तर बायलां मारले, लोक वयतो खूंय? सो दीस मेसेज इज व्हेरी क्लियर. आय थिंक दी होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, शूड टेक नोट ऑफ दीस थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग एंड शूड मेक शुअर दॅट गोंयकार म्हणून आमी प्रोटेक्ट करून फायदो ना, प्रोटेक्ट करूंकूच जाय एकमुखाक सांगात दिवपाकूच जाय। म्हाका कोणागेलो करियर पेडेर केल्लो नाका, बट तुगे करियरार आमकां हुस्को आहा जाल्यार
तितलो हुस्को तुकाय आसपा जायो. जेन्ना ते बायलेचेर अल्मिराचेर तूं जेन्ना मात तेका तुगे कॅरियरा हुस्को तुका आसपा जाय आशिल्लो. आमकां तुगे कॅरियरा हुस्को आहा की तूं सस्पेंड जातलो म्हूण, तो हुस्को तुका ना. 2 स्टारांचो PSI तूं. सो आय थिंक मेसेज इज व्हेरी क्लियर. स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन अँड ही हॅज टू बी सस्पेंडेड.